कितलें खोदूळ आनी घाण उदक घरांतूच सवाय भितर फिल्टर करपाचें तंत्रज्ञान एका रशियन कंपनीन तयार केलां. कंपनी सांगता त्या प्रमाण हो फिल्टर लोकांक सहज परवडपाचो. केंद्र आनी गोंयांत मेळून ही फिल्टर करपी कंपनी गोंयांत हाडल्या. वॉटर फ्रीडम रेव्होल्युशन ही रशियन कंपनी. तंत्रज्ञानाचो सोद लावपी विज्ञानीक विक्टर पॅट्रिक. कंपनी शिरोड्या फॅक्टरी घालता. कंपनीचे लोक आनी वैज्ञानीक निकतेच मुख्यमंत्र्याक मेळून गेले. भारतांत पयलेच फावट असो प्रॉडक्ट तयार जाता. पळयात रिपोर्ट. कंपनीचे लोक पयलीं सद्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीक मेळिल्ले. वर्स 2010 गडकरीन रशियेक वचून ह्या HRCM नॅनो टॅक्नॉलॉजीचें प्रात्यक्षीक पळयल्लें. ह्या फिल्टराचो सोद घेवपी वैज्ञानीक प्रोफेसर विक्टर पॅट्रिकान प्रात्यक्षीक करून दाखयल्लें. ऑयल भरशिल्लें उदक पसून तो फिल्टर पिवपाच्या उदका इतलें नितळ करता. उपरांत 2013 प्रोफेसर विजय भाटकराच्या फुडारपणा खाला भारतांतले विज्ञानिकांचे पॅनल रशियेक वचून तांणी ती टॅक्नॉलॉजी पळयली. तेन्ना गोंयचो अधिकारी एल्विश गोमसूय त्या गटा बरोबर रशियेक गेल्लो. India, we are facing a lot of problem as far as drinking water is concerned. In the rural area, even the population which are getting the water, that is not the water up to the level which we need. And this is a very revolutionary experiment because in India, a lot of people who have diseases because of polluted water. So this can be experiment which can be is good and economically viable and which can help to the poor people of India to getting a good drinking water, which is going to change their life also. At the same time, there is a lot of problem of environment because a lot of rivers are polluted. If we can use this type of filter, we can stop the pollution of the river also. हो प्रस्ताव गोंयाकडेन आयलो. सरकारान गोंयांत प्लांट घालपाक जागोय दिलो. शुक्रारा रशियन विज्ञानीक वॉटर फ्रीडम रेव्होल्युशनाचो निलेश नील, विज्ञानीक प्रोफेसर विजय भाटकार आनी गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकाऱ्यां बरोबर मुख्यमंत्री पर्रीकारान बसका घेतली. फॅक्टरीचें काम शिरोड्या उद्देगीक वसणुकेंत म्हयन्या भितर सुरू जातलें आनी सुमार वर्सान कंपनी वॉटर फिल्टर तयार करपाक लागतली. कंपनीच्या लोकांनी शेनवारा शिरोड्या वचून जागो पळयलो. It's a 21st century discovery, there is no doubt. The world will gain extreme solution for the water problem. प्रोफेसर विक्टर पॅट्रिक म्हणटा लोकांक हे फिल्टर सामके सवाय भितर मेळटले. It can purify water extremely efficiently and it is extremely price efficient in terms of 1 liter. It's easy usable in rural areas. It can be used in rural areas of India. It doesn't involve any electric power, any chemicals. It's a very, very efficient sorbent which can be used for every family in India. This is a new technology, this is a new sorbent with unique qualities which is outstanding out of any sorbents out there on the market. It can purify water extremely efficiently and it is extremely price efficient in terms of 1 liter. It's easy usable in rural areas. It can be used in rural areas of India. It doesn't involve any electric power, any chemicals. It's a very, very efficient sorbent which can be used for every family in India. In my opinion, that the decision is already done. We will have the factory in Goa in the nearest time, and we will start working on this project from now on. We are very optimistic. We think we can do it within 12 months. सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकारा वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी आनी चेतन गवस. म्हयन्याक 10 ट्रिपी मारपी मायनिंग ट्रक वा ज्या ट्रकवाल्यांनी ट्रक विकल्यात तांकां सरकाराची पॅकेज मेळची ना. सरकारान काडिल्ल्या अधिसुचोवणेंत ही गजाल स्पश्ट केल्या. मायनिंग बंदी उपरांत बेकार आशिल्ल्या ट्रकवाल्यांची पॅकेज चालू दवरूंक सरकारान काडिल्ल्या ह्या राजपत्राक दक्षिण गोंयच्या ट्रकवाल्याच्या संघटनेन येवकार दिलो. येवजणेचो गैरफायदो घेवपी बोगस ट्रकवाल्यांची नांवां खंय आतां सरकार ह्या येवजणेंतल्यान काडटलो. येवजणे खातीर ट्रक RTO कडेन नव्यान नोंद करचे पडटले. आनी आमकां हेजेर कळोन येतलें बाबा कोणाक गाडी कितली चलता आनी कितली बंद आसा तें आमकां कळटलें. आमी एक सावथ गोवा एक फॉर्मची एप्लिकेशन दितले कित्याक एप्लिकेशन सगळ्यांक कोणाक करूंक कळना. आमी सावथ गोवा तें एप्लिकेशन रेडी करतले आनी आमगे ट्रक वचून आमी दितले आनी तें एप्लिकेशन व्हरोन RTO वचोन तिंगे सायन घेवपाची ही गाडी रजिस्टर आसा म्हणून आनी ती मागीर MLA सायन जाय पडटा. ती MLA सायन घेवन सावथ गोवा हाडून दिवपाचें. सावथ गोवा केन्ना दिता तुमी? आतां आमी आनी एक ट्यूजडे वेनसडे स्टार्ट करतले. मागीर सावथ गोवा दिता कितें तुमी कितें करपाचें? आमी ते जेला व्हरोन दितले. सारकी हय ती सारकी आहा कित्याक लागून पयलीं लोक सदां म्हणटाले कोणाक गाडी चलता तांकां पॅकेज मेळटा आनी चलना तांकां कांय मेळना. तें आतां सारकें प्रूफ जातलें कोणाक गाडी चलताय वो ना चलना त्यो आनी कोण इकले तेंय मेळटलें. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक.
इतल्यान हे खबरां चित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.